म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां जिवीत दिलेलें आसा, हें एक देणें. हें जिवीत आमी कशे भाशेन जिवंक जाय तें ताणें थारायिल्लें. आमकां ताणें आपल्या सारकीं केली आनी आपल्या सारकी करून ताणें आमकां एक गूण दिलेलो आसा, स्वतंत्रपण. म्हणजे आमी ऑटोमॅटीक न्हय, देवान आमकां गिन्यान दिलेलें आसा. सगल्या सृश्टींत कोणाकूच हे भाशेन ताणें गिन्यान दिवंक ना. हें गिन्यान आमचें वाडटा आनी आमी जितली जिवितांतल्या अणभवांत ताचे नियाळ करून आमी सोत कितें पळय तें समजोंक लागता, तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक देवा सारकीं जावंक लागता. पूण अशें घडलें ना. कित्याक? जेन्ना आमी आमचें स्वतंत्रपण आमकां जाय पळय तशें वापरूंक लागता, तेन्ना आमी ताचे वाटेन न्हय पूण आमचे वाटेन आमचें गियर धरता आनी हाका लागून आमची वाट वेगळीच जावंक लागता. हे वाटेंत सुरवातेक सगळें बरें आसता, पूण मागीर तें सारकें चलना. कितें चलना? पयले सुवातेर आमी बेजार जावंक लागता आनी आमी दुसऱ्यांचेरूय बेजार जावंक लागता आनी मागीर सगळीं जाणां एकामेकाचेर बेजार जावंक लागतात. हे भाशेन एक वातावरण आमी निर्माण करता ज्या मदें आमचे मदें भितरल्यान शांती आसना आनी आमचे मदें सगळें बरे भाशेन थाऱ्यार हाडूंक सोदता पूण तेंय घडना. खूब प्रयत्न करचो पडटा, मागीर आमी एकामेकाचेर चावता आनी रागान बसता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जाता. ही स्थिती आमची पळय आसा ती देवान पळयली. देवान आमकां रोचली खरी, पूण ताणें पोत्तून अणभवला. आमी ताका पळयला. वय म्हणटल्यात तुमी, कसो पळयला? ताका तर आमी पळयलो. वय म्हणटल्यात तुमी, कसो पळयला? ताका तर आमी पळयलो आनी ताका तर आमी अणभवलेलो आसा, जाल्यार आमचें जिवीत जशे भाशेन आसा ते भाशेन आसचें ना. म्हणजे कितें जातलें? ताचो परिणाम आमचेर जातलो. आतां आमी हॉटेलान गेलीं की ना, बरें जेवण आसता थंयसर, बरें खालें की ना, मागीर पोटान कितें जावंक लागता. म्हणजे कितें जाता? केन्ना केन्नाय बरें, केन्ना केन्नाय वायट. सगळीं जाणां बरीं आहात पूण एकल्याकूच भायर जातात. हें कितें जालें तर? वय ताचो परिणाम आमचेर जाता. हे भाशेन देवाक आमी अणभवलो की ना, आमचें जिवीत सगळेंच बदलता. आनी हें घडून हाडच्याक देवा बापान आमकां ताच्या पुताक धाडलो. आतां हो पूत आयलो तेन्ना तो आमचे सारकें जल्मलो म्हूण सांगतात, पूण आमचे सारकोच न्हय. तो एकदम खालती जावन जल्मलो. ताका घर पर्यंत नासलेलें. अरे ही सगळी सृश्टी सगळें ताणें रचलेलें आसा, देवाचो शोभ तो, ताचे वरवीं सगळें घडोवन आयलेलें आसा आनी ताकाच आतां जागो ना जल्म घेवपाक. आनी ही घेता तो जल्म एका गोट्यांत आनी एका खाणावळींत. ती खाणावळी पळय आसा थंयसर गोरवां आनी बाकीचीं जेवण खातात. तो थंयसर जल्मलो आनी कितें दाखोवपाक आमकां की आमी ह्या फुडें ताका खातले आनी तो आमचें जेवण जातलो. आनी हे परी आमचें जिवीत पळय आदलें देवान घडून हाडलेलें तें आतां हें नवें जिवीत ह्या खाणांत आमकां गोठाय दितली. जेजू आमचें जिवीत आनी खाण जावन आसा. आमकां सांगलां तो स्वतांत आनी उजवाडांत
आपलें जिवीत सादतालो. आमचे मदें आमी आपलेपणान जियोंक लागली की ना मागीर भितरल्यान काळोखूच आसता, उजवाड आसना. कित्याक आमी उजवाड न्हय, तो उजवाड. आनी ताका आमी आजीर जालीं की ना मागीर ताचो उजवाड आमच्या मनांत येता आनी आमची चिंतना मागीर बदलोंक लागता. आनी देवान आमकां जशे भशेन आपलीं भुरगीं केल्लीं आसा तें आमी घडोवंक लागता. कित्याक सोत आनी फोट कितें पळय तें आमकां कळोंक जाता. आतां तुमी सगळीं जाणां आसात हांगसर, तुमी जाणात कितें सोत आनी फोट पळय तें. कशे भशेन आमच्या घोराब्यांनीच आमी फोटींग पॉयंट चलयता आनी हाका लागून सगळीं जाणां उचांबळ जातात. आमी सगळीं एकाच कुसव्यान जल्मलीं भुरगीं, पूण कित्याक लागून आमी मोगान जियेना? कित्याक आपलेपणान जियोंक लागलीं की ना मागीर अशें दुस्पोट जाता. पूण ताकाच तर आमी चिटकोन रावत जाल्यार आमचे मदें सोंसणीकाय येतली. जीं दुसरीं देवा बरोबर ना तांचे पासत आमी जेजू जावंक लागतले. आमची उतरां कोन्यो चाल जशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत वारोयलें आनी हे भाशेन तो आमचे पासत खाण जालो, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यां पासत आमचें जिवीत वारोयतले आनी आमी जेजू सोबेत तांकां जिवीत दितले. तर हें ताणें आमकां ह्या गोठ्यान दाखयलेलें आसा. कितें पळयतें आमी थंयसर? एक बाळोक, हो बाळोक आमचे मदें आमच्या काळजान तो येता आनी हांगसोत्तान आमकां तो आपलें जिवीत दिता. स्वतान बोत्ता आनी ताच्या उजवाडान आमचें जिवीत चलोवंक तो आमकां घोटाय दिता. आनी हे परी ताचे सोबे आमी पोत्तून देवाची भुरगीं कशीं जियोंक जाता. आतां हें तुमी आयकलां की ना? पूण हें कित्याक आमी पाळिना? कित्याक पातक आमकां आजून आपल्या ताब्यांत करता. आनी हाका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, देवान आमकां एक संस्कार दिलो आसा, संदानाचो संस्कार. म्हणजे पोत्तून जेजू सोबे एक जावच्याक. पूण हें घडोवन येवच्याक आमी कितें करूंक जाय? आमचें पातक कितें पळय तें आमी जाणूं जावंक जाय न्हय. आमचें पातक कितें पळय तें, कसलीं पातकां आमी कोत्ता. आनी पातक म्हणजे कितें? आमी देवा सारकीं जावंक ना, आमी आमचे सारकींच जालेलीं आसा. आनी हाका लागून बरें करचें आसतना वायट कोत्ता, वायट चिंतता, वायट उलयता, हे भाशेन जावंक लागता. भयणीनो आनी भावांनो, हें सगळें तुमी जाणात. आयज आमी जेजूचेर आमचें ध्यान मन लावया. तो थिंचर आसा खरो गोठ्यांत, पूण आमच्या काळजांत तो आसा. आनी थिंचोत्तान तो आमकां सगळें आपलें जिवीत दिता. आमचें खाण कसो तो येवन आमचे भितर आमकां गोठाय दिता. स्वतान आनी उजवाडान आमचें जिवीत सादच्याक. तर आमी ताका पोतकोरया. पूण पोतकोरच्याक आमी सदांच सकाळचीं उठलीं की ना आनी रातचीं न्हिदोंक गेलीं की ना सगळीं आमची चिंतना, भावना, अणभव आसात तितले भायर काडून ताचेर दवरया. इतलें तर आमी करीत, ताणें आमचे पासत आपलें जिवीत वारोयल्लें आसा आनी तो आमकां रोखडीच सुटका दिता. सुटका दिली बरी आहा, पूण ताचे सारकी आमी जिवंक जाय न्हय. ताका लागून तो आमकां भितरल्यान घडोवन हाडटा. हाका लागून रातची आमी तर मागण्यांत सगळें ताका ओपोवन दीत जाल्यार तो आमकां थाऱ्यार हाडटा. आनी आमचें जिवीत जशे भाशेन आमी आतां ताचे बरोबर जिवंक जाय ते भाशेन तो घडोवन हाडटा. ही मिलाक तो आमचें सगळें कोत्ता. पूण जीं कोण जागृत जातात, जीं कोण ताच्या उजवाडान बरोवन जियोंक लागतात, ती मागीर आपलें जिवीत जेजूचें जिवीत म्हणून जियोंक लागतात. कित्याक आमी ताचें सगळें बावतिस्मा वरवीं एक जालेलीं आसा. तर रातचें आनी सकाळचें मागणें तुमी सोडिनाकात. आनी दीसभर कितें कोत्तले तर? सायबीण मायन आमकां दाखयल्लें आसा कशे भाशेन जेजूक पोतकोरून जियोंक जाय पळय तो. हांव चाकर जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरां पोरमणें, हे भाशेन आमी ताका पोतकोरया आयच्या दिसा आनी सदांच. तर सायबीण मायचे मागणें म्हणीत रावया आनी कसलेंच वदूर्श आमकां लागचें ना, भायल्यान आनी भितरल्यान. दुसरें कितें म्हणटात कोत्तात तें आमकां लागचें ना. नाजाल्यार कितें जाता, आमी तर मागण्यांत आसना जाल्यार तें रोखडेंच लागतलें. आमी रोखडीच फुर्र जाता, मागीर आमी कितें म्हणूंक लागता. आनी हे भाशेन आमची
उजोत चलता, शांती हाडिना. पूण जे आमी तर तिचे कडेन मागोत, मान मोरये म्हणीत रावत जाल्यार तुमी पळयतल्यात तुमकां ती फुरसत मेळटली, ती घोटाय मेळटली. तांकां आजीर जावन तांय कितें म्हणटात कोत्तात तितले जेजू सवें धरून तिचे वरवीं आमकां ही घोटाय मेळटली. हें सगळें घडून येवच्याक आतां थोडो वेळ आमी आमचे मागण्यांत रावया. हात जोडात, दोळे बंद करात. पळयात, प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तोच जावन आसा आमचें जिवीत. ताचे सवें आमी घडोवन येत आसा. आमकां जिवीत दिलेलें आसा, पण हें जिवीत आमी दर दिसा अदीक आनी अदीक अणभवीत आसा. आनी जितली आमी पिरायेन वाडटा तितली आमच्या मनांत जाणवाय अदीक आनी अदीक वाडोंक लागता. पूण कशी? ह्या सगळ्या अणभवांतल्यानूच, आमच्या पातकांच्या अणभवांतल्यान आमी जाणो की आमकांच सुटका दिवंक जायना, पूण तो आमकां दिता. आनी ताचे सगळें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन येवंक तो आमचो सोडवणदार कसो आमी ताका मानून घेवया.